बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर सदच्या वरवीं दिसभरान घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ घेवपाक या। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। पहलगाम जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी खासा बसका घेवन पुराय गोंयांत कोम्बिंग ऑपरेशन करपाक आदेश दिल्लो आसा। ह्याच आदेशाच्या फाटभुंयेर ह्या देशाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या गोंयच्या जे पुलिसांनी आहले तेंच्यांनी कोम्बिंग ऑपरेशनाक सुरवात केली आनी तेंच्यांनी ह्या ऑपरेशनान सुमार 21 जाणांक अटक केले आसा। तर तशेंच 547 लोकांची तेंच्यांनी तपासणी केलेली आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पॅम बुलेटिनांत पळय। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकारांनी ईडीन एक वेवसायीक रोहन हळमरकर म्हणून आसा तेका अटक केलेलो आसा। आनी सद्या ताजे कडल्यान 1000 कोटी परस चड किमतीची हणजुणा, हडफडे आनी आसगांव तशेंच हेर वाठारांतली जमीन आनी तशेंच फटीची कागदपत्रां आहा पळय ती जप्त केली आसा। तेणेन दुसऱ्याच्या नांवावयली जमीन बेकायदेशीरपणान करून विकलेली आसा। ही जी पुराय बातमी तुवें सेंट पॅम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर तशी दुसरी जी बातमी म्हणजे मडगांवचे जे वेंडर्स आहा जे रस्त्या कुशीक जे भाजी विकताली तांकां थंयसरचे मडगांव जे पुलिसान आहा तांकां थंयसरल्यान दुसरे कडेन वचून असो आदेश दिलो। ते कितें म्हणटा आमी इतले वर्सां जाली थंयसर भाजी विकताली आतां आमी खंय वयतली। देखून तांच्यांनी थंयसर जो आमदार ताची भेट घेतली। तेजी भेट घेतल्या म्हणून ताणें आपलो जो प्रश्न आहा तो सांगलो आनी तेंच्यांनी ताका आश्वासन दिलेलें आसा की आपूण तुमकां कितें हेजो सुटावो करतलो म्हणून सांगला। ह्यो ज्यो 3 बातम्यो आहा त्यो तुमी सेंट पॅम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक अपडेट म्हणजे STPDA रिटेल मार्केटा फाटल्यान वाडिल्ल्या कोयराच्या डिगाक आज सकाळी उजो लागपाची घडणूक घडली। तर मडगांव नगरपालिका जी आसा ती कोयराच्या बाबतीन अपयशी थारल्या अशे आरोप जावपाक लागल्यात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। नर्सीचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात नामनेचो दोतोर सॅम्युएल आरवाट्टिगी हाका कुंकळ्ळे पुलिसेन आयज अटक केलेली आसा। न्यायालयान ताका 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। मंगळारा घडणूक जाली ती मंगळारा म्हणल्यार जो दोतोर आसा ताणें नर्सीक सांगलें की एका दुयेंतीक तपासपाक बाणावले या म्हणून आनी ताका बाणावले आपल्या घरा घेवन गेला आनी थंय घरान भितर घेवन वचून ताका तिचेर लैंगीक अत्याचार केलो। आनी मागीर जे नर्सीन ते घरा येवन आपल्या फॅमिलीक सांगलें आनी हे विशीं ताच्या फॅमिलीन कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी त्या दोतोराक आयज अटक केलेली आसा। दुसरी बातमी जी म्हळ्यार मडगांव आतां पयरू तो पहलगाम जो आतंकवादी हल्लो जालो ताच्या फाटभुंयेर पुलिसांनी आयज मडगांव रेल्वे स्टेशना कडले जी बस्ती आहा इलिगल त्या बस्तीन जे भाडेकारी रावतात तांचे आयज टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम केली आनी ही बस्ती बेकायदेशीरपणान आशिल्ल्यान तेंच्या कडेन जी गरजेचे कागदपत्रां आसा ते ना। ताका लागून ह्यो बेकायदेशीर बस्ती मोडून उडोवच्यो अशी मागणी जो मडगांवचो PI आसा सूरज सामंत हांणी केलेली आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या सत्याच्या बुलेटिनाक पळयात।
आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे काल कानोळे जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात एका जोडप्याक एक्सिडंट जालो ते म्हणजे एका वेगान येवपी रेंट कारीन तांकां नेटान धपको दिलो. हातूंत दादलो जो आसा ताका GMCत उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार बायल जी आसा ताजी ती गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिचेर उपचार सुरू आसात. तर वेगान येवपी रेंट कारवालो जो आसा ताका सध्या कळंगूट पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो आसा. हाजी फुडली अपडेट तुमचे मेरेन मुजरत पावयतली. फुडें आमी वचुया आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर हाजे कडेन. आमचे टुरिजम फिल्डान खुबशे आमी अशे आवाज जातना पळयला की टाउट्स जे आसात जे पर्यटक दलाल म्हणटात ते गोंयान खूब प्रमाणान वाडटात. आनी त्याच बरोबर गोंयान जे बीच कोस्टल एरिया आसा ह्या कोस्टल एरियांचे जे ट्युरिस्ट असतात त्या ट्युरिस्टांची सतवणूक करपा खातीर हे टाउट्स आनीक फाटली 3 वर्सां जालीं हे टाउट्सांचो नंबर खूब असो वाडलेलो आसा. जाल्यार फाटली 3 वर्सांक 1385 टोटल टाउट्स आख्खे गोंयभर धरलेले आसात. तितून भितर 1189 टाउट्स जे आसात ते फक्त नॉर्थ गोवान धरलेले आसात. जाल्यार 196 टाउट्स आसात ते सावथ गोवान धरलेले आसात. सो हे जे ऑल गोवा जे टाउट्स धरलेले आसात मागीर तांकां टाउट्सांक धरून पुलीस काडून टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन दिता आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाक तेणी फायन दिवची पडटा. जाल्यार ती टोटल जी फायन आसा ती 52,46,200 सुमार ऑल ओवर गोवाच्यान तांकां जो फायन पडलेली आसा ती टुरिजम डिपार्टमेंटान तेंचे कडल्यान वसूल केल्ली आसा. तशीच नॉर्थ गोवान ती 46,36,200 आसा आनी तशीच सावथ गोवान 6,10,000 सुमार आसा. सो ही जी बातमी आसा ती फाटले 3 वर्सांक कितले टाउट्स धरले कशें कितें आसा ही सगळी बातमी आमी सांजेच्या 7 वरांच्या बुलेटिनान हाडलेली आसा. आनी त्याच बरोबर आनी एक बातमी अशी आसा की काल CMान एक म्हत्वाची घोशणा केली की गोंयभर तेंचे जे कारवाई आसा जे इल्लिगल मायग्रंट्स म्हणत किंवा हांगा ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात तेंचे आयडेंटिटी चॅक करपाची जी कारवाय आसा ती गोंयभर अशी कडक प्रमाणान जातले म्हणून. पूण पणजेचे काही भाग जे मेजर पणजे सिटीचे मेजर असे स्पॉट जे आसात ज्या जाग्यार ट्युरिस्ट बीन येवप खूब असतात त्या जाग्यार सुद्दां आयज आमकां दनपारचे पुलीस थंय खूब कमी प्रमाणान दिश्टी पडले. म्हणजे एक कडेन तर पुलीस नाशिल्लेच. सो हेजेरूय आमी एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमी फेसबूक आनी युट्यूबाचेर आमचे पळोवंक शकतले. थँक्यू. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आनीकूय बातम्यांक लागून तुमकां 7 वरांचेर आमचें गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें पडटलें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची केस सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.